बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयल्या सोमिया जेजू तुझे चरणी म्हण गावन सोमिया जेजूक भोवपवी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया आनी ताच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करसिया. कंतार नंबर K11 पान नंबर 153 पेज नंबर 153. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोदयाळ सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोदयाळ सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाडिष्ठा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाडिष्ठा करता स्तुती आराधन. जियोनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जियोनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यान रावताय कुरपेन बोरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यान रावताय कुरपेन बोरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. संपूर्ण समर्पण करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या गरजो समर्पिया. हालेलुया हालेलुया. आमच्या कुटुंबा समर्पिया. हालेलुया हालेलुया. आमचे बिझनेस आमचो व्यापार वैवट आमची शेतां भाटां आमची भुरगीं बाळां आमचे पिडेस्त आमची कस्ततली आवडतली घर जेवंता भुरग्यांची देणे लागतली कुटुंबा शांती समाधान जातली. निरास्वर जाली कोणा कष्ट संकट जातली. हर एकल्या देवा समर्पण दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे
काळीज आमचे मन देवा ते आम्ही उंच बारी हालेलुया देवाचो अनुभव आम्ही जडया तुम्ही जिवंत जेरुसलेमांतला किसरल्या हांगासर असंख्यात देवाचे दूत अरे माय आणि सांत भक्त आंजवडी आणि सर सर्गीचो दळबार शांती से त्रिंदादिक नामान सरपडो नमस्कार करना आम्ही त्यांच्या संगत हालेलुया 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 बोपोई सक्रामेंताच्या हाजरपणांत मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांचेर आमी आशिर्वाद जोडून घेवया. आमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद जोडून घेवन जे एक कीर्तन पवित्र पुस्तकांत आसा तें कीर्तन 120:8 जावन आसा. Psalm 128. तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक उक्त करा आनी टेक Psalm 128 120:8. हांव सांगता उपरांत तुमी तें सांगा आनी तुमच्या काळजांत हें कीर्तन तुमचीं भगणां तुमचीं चिंतनां तुमचे अत्रेक आनी तुमचें मागणें जावं दी. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता ताच्या वाटांनी चलता तो भागी तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें. तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. तुज्या घरा भितर तुजी पतीण तुज्या घरा भितर तुजी पतीण फळादीक दाखवाली सारकी दाखवाली सारकी. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. जिणीभर जेरुसलेमाचें भाग तुका पळोवंक मेळो आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. बोपोई सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आनी हें कीर्तन आमी नियाळ करया. कितलें अपुर्बायेचें कीर्तन. इस्रायलाक शांती देवाच्या भुरग्यांक शांती. जेन्ना आमचीं कुटुंबां शांती समाधानाचे बिडार जातात भावार्थाची पाळणी जातात. कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर देवाचेर बरवसो दवर देवाचेर पात्येनी दवरून जियेसे. देखून आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक आनी आमचें कुटुंब सांगाताच बोपोई सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. हें वरस बापसाहेबान म्हणा आमोरीस लेतिशिया वरस कुटुंबांत मोगाचो संतोश अनुभव करचें वरस. आमच्या हर एका कुटुंबांत मोगाचो संतोश आसोच. त्या पासत आमी मागया. घरांत पती आनी पतीन एकामेका वर्तो संतोश दिवन मोगांत रावन संतोश दिवन आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक संतोश दिवन मोग दिवन संपूर्ण समर्पीत जावन आपल्या भुरग्यांच्या साल्वासा खातीर आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी भुरगीं आवय बापायक विधेय जावं खालती जावं बरें शिकाप जोडून वेळार एक बरो अभ्यास जोडून वेळार बरें काम कर. कुटुंबाक एक आशिर्वाद जावं. कुटुंबांतली मालगाडी भावार्थाची विस्वासाची एक देख जावं. कुटुंबांत असल्या अस्कत्यांचे गरजेवंताचे विशेष जतन जावं. पुरपूर नासतना शेण उलयनासतना रागार उलयनासतना वायट या पॉजिटिव कितेंच उलयनासतना कुटुंबाचे सांदे एकामेकाच्या गरजांनी पावो. आमी व्हडा भक्तीपणान आनी भावार्थान देवा लागीं आमच्या कुटुंबा पासत आनी कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत आमी मागया. मंदरशी आमी बोपोई सक्रामेंताचें आराधन आनी स्तुती होगळाप गावया. गीत नंबर P5 पान नंबर 195
पेज नंबर 195. तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करसो. देव तूं पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना हालेलुया, हालेलुया, होसाना हालेलुया, हालेलुया, होसाना हालेलुया. स्तुती करूया आणि आम्ही मागया. पौलाकाने सिलासाक बंधनतले सुटयले, पौलाकाने सिलासाक बंधनतले सुटयले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिंग तू आयलोय, बंदे स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आयलोय. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुखा सोडवून लाभोसो पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. शद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले, शद्रक मेशक अबेदनेगो उजांतले राखले. उजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले, उजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना हालेलुया, 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 होसाना हालेलुया. लॉरेटो मायेची लदेन आमी करता आसतना मोरये मायेक आमी दिवचें एक शीर्षक, तकलें नांव वा बिरूद
ह्या मानाचें नांव जावन आसा सुवर्णाच्या मंदिरा. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासत विनंती कर म्हणून आमी मरियमाये लागीं मागता. सुवर्णाच्या मंदिरा ह्या शब्दा विशांत, ह्या शिर्षका विशांत, ह्या मानाच्या नांवा विशांत आमी बोपय सक्रामेंताच्या हाजीरपणांत नियाळ करया. सुवर्णाचें मंदीर. मंदीर म्हळ्यार आमी जाणा जंयसर देव वस्ती करता ताका आमी मंदीर म्हणटा. म्हणजे देवाचें हाजीरपण मंदीर वा देवाळ. देवान जावच्या रावच्या जाग्याक देवाळ आमी म्हणटा. कॉपेल, चॅपल, कॉपेल आमी म्हणटा. देव वस्ती करचो जागो, देवाचें हाजीरपण. देखून सुवर्णाच्या मंदिरा आमी म्हणटा आसतना आमी मरियमाये लागीं आमी मागचें न्ही जावन देवा लागीं मागचें आनी देवाक लागीं सरचें. मरियमाय आमकां एक आदर्श आनी मरियमाय आमकां एक कुमक. मरियमाय आमकां एक कुरपेची झर आमकां मजत जाल. सुवर्णाचें मंदीर आमी जायत्यो इगर्जे पळयता, जायते मंदिरां पळयता, देवाळां आमी पळयता, कॉपेलां पळयता. पूण खंयसरी आमी भांगाराचें मंदीर, भांगाराचें देवाळ, भांगाराची इगर्जी आमी पळयना. तरी थंयसर सुवर्णाच्या मंदिरा म्हळ्यार कितें अर्थ जाता? सुवर्ण, वर्णा म्हळ्यार रंग, कलर. सुवर्ण म्हळ्यार अपुर्बायेचो रंग, परजळीक प्रकाश भरीत सोबीत रंग हाचें मंदीर. आनी एक अर्थ सुवर्ण म्हळ्यार भांगार, भांगाराचें मंदीर. भांगार म्हळ्यार लोहा, मेटल्स आमी नितळ करता आसतना त्या नितळ लोहा जावन आसा भांगार. देखून काजाराच्या वेळार करार करता आसतना व्हंकल आनी न्हवरो, चलो आनी चली एकामेकाच्या बोटांक भांगाराची मुदी घालतात. भांगार जावन आसा गुर्तू नितळायेचो. मोगांत नितळ जावन, विस्वासी मोगान, समर्पीत मोगान तांणी एकामेकाक भास दिवची. देखून भांगार वापरतात. रेस्पेराच्या दिसा काजारी सक्रामेंत चडटा आसतनाय भांगार एकामेकाक आदल बदल करतात. म्हणजे तांचो मोग भांगारा बरी आसा जंय मुदी गोल जावन आसता, ताका आरंभ आनी अंत खंय म्हण कळना. त्या रितीन आमचो मोग देवाती आमचें भक्तीपण, भावार्थ, विस्वास आरंभ आनी अंत नातल्या तसलो जायचे. सासणाचो मोग, सासणाचें समर्पण, सासणाचें विस्वासीपण तशें जायचें. मरियमाय तसल्या मोगान देवाचो मोग करता. देखून तिका श्रेश्ठ आंजबडवो गाब्रिएलच म्हणटा, नामान मरिये कुरपेन भरलेले. ती कुरपेन परिपूर्ण संपूर्ण भरली आनी जेजूक तिणें आपल्या गर्भांत मात न्ही, आपल्या काळजांत, आपल्या मनांत, आपल्या जिवितांतच आपणावन घेतलें. संपूर्ण तरान ती देवाचें एक मंदीर जालें. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र म्हणटा 3 वसर 16वी वळ, तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करनासा म्हूण तुमी नेणांत घी. म्हूण दसून देवाचें उतर म्हणटा, जर तर कोणी एकलो आपले देवाचें मंदीर नाश करता, देवूच ताका नाश करता. म्हणजे ह्या संवसारांत जियेता आसतना देव आमकां दोळ्यां दिसना, तरी देव आमच्या काळजांत आमी वस्ती करी कर. देवाच्या हाजीरपणान, देवाच्या एकवटान, देवाच्या उपस्थितीन आमचें जिवीत मांडून हाडीचें. आमच्या कुडीच्या हर एक विश्व्यांनी आमी देवाची सेवा करीची. ताच्या बदलाक आमी आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी देवसाराची, सैतानाची, लुसिफेराची, खोट्या संगतीची, ह्या संवसारी वस्तूंची आमी सेवा करून तांकां लब्ध जाल्या तर आनी आमचेंच मंदीर आमी नाश करून घेता. परतून आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वसरांत 19व्या आनी 20व्या वडीर, तुमी देवाचें मंदीर म्हूण तुमी नेणांत घी, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय बिडार कनासा न्ही घी. वर्ते मोल दिवन तुमकां मोलाक घेतलां. देखून तुमच्या कुडींनी देवाक महिमा दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितली अपुर्बायेचीं उतरां. देवाक महिमा दिता समकच्यान आमच्या कुडींनी आमी हात वयर करूंक, हात जोडूंक, नमस्कार करूंक, दिमयेर पडोवंक, सर पडोवंक, तोंड उक्तें करून ताळो काण घावंक पाटी सरचें न्ही. आमच्या सगळ्या कुडीन आमी देवाक अर्गांनी होगलाप दिसय. मरियमायेन सगळ्या कुडीन आपल्या देण्यांनी, आपल्या तालेंतांनी, आपल्या सक्तेन, संपूर्ण सक्तेन देवाक अर्गांनी होगलाप दिली.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची होडवीक घाता, म्हजो जीव देवा म्हज्या तारो खातें उल्हासता. आनी देवान केल्ली सर हाज्या महाविज्ञता अद्भुतां तिणें वाक हाडली. आमी मरियमायेची भुरगीं, ती आमकां देख तिच्या गोपान, तिच्या वेंगेन, तिच्या भक्तीपणांत आमी जियेत आसतना आमी आमचीच काळीज, आमचें मन, आमचें कूड, आमचें जिवीत एक सुवर्णाच्या मंदिरा बरी करून घेजे. चड आनी चड जायजे आमचो मोग पवित्र, आमचें भक्तीपण नितळ देवाक मानतात आसलें, आमच्या जिविताची हरी एक साल देवाक मानतात असली जावं दी. मरियमाय जर तर सुवर्णाचें मंदिर, आमी मरियमाय बरी आमचें काळीज, मन, जिवीत सुवर्णाचें मंदिर करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी जाणां आमी अस्कत, आमी पातकी, तरी सोमी जेजू आपल्या आमोलेक रगतान आमकां धुवन नितळ करता. जेजूचें आमोलेक रगत आमचेर आमी मागून घेवया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. जेजू लागीं आमी मागया, जेजू म्हाका नितळ कर, जेजू म्हाका पवित्र कर. मरियमाय बरी म्हजें जिवीत सुवर्णाचें मंदिर कर. तूं जावन आसा खरो सुवर्णाचें मंदिर. म्हज्या काळजांत तूं वस्ती करताय, तूं म्हाका आज आपयताय तुजे सरशी येवंक, आनी तूं म्हाका पवित्र करताय, आनी हांव तुज्या उल्याक पाळो दितां. गावया म्हाकाचें गीत I-41 ऑन पेज नंबर 131. नी नन्ना करेदे देवा, निನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. पेज नंबर 131, hymn number I-41. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. देवान वरती आजापां, विजमितां, आश्चर्यां तुज्या जिवितांत करची वेळ घडी ही जावन आसा. माग देव तुका गुण करता. माग देव तुज्या व्यापार वैवाटाचेर, तुज्या शेता पाटांचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या आस्ती बदिकाचेर, तुज्या शिकपाचेर, तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालता. जे कितें मागताय देव तुका फोव करता. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು, ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು, ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು. ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ, ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. मोगाच्या बोपई सक्रामेंतच्या आराधना वेळार आमी मागया विविध त्या बसत आमच्या मते जनन दिवस आचरसून आसात. तांचे सांगात आमी संतोष पावया. 21st बर्थडे इमान्युएल वास कलिना, 70th बर्थडे ग्रेस डिसोजा, 60th बर्थडे कैतानो फर्नांडिस गोवा. वी विश यू हॅपी बर्थडे अँड गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू. बोपई सक्रामेंतल्या जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, मोगाच्या मनशाचेर आमी मागता. देवा घरगांनी होगलाव दितात लुइजा वाज कलिना आनी डॅलिया फर्नांडीस बँगलोर.
तशेंच सबार जाणांनी अजापां वेज मेळटा आसऱ्यां बेसांवां बरी भलायकी सुख संतोश समृद्धी भुरग्यांचे देणे वेळार सैरीक आनी वर्त्या वेज मेळटा अनुभव केल्यान तांचे सांगाता मेळून देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिता. तशेंच आमी मागया विविध त्या बसोन जायतीं जाणां ICUंत आसात. सबार जाणां कोवीड पिडा जाल्या तांचे पासत आमी मागया. साल्वादोर डिसोजा, हेलेन डिसोजा, क्रिस्तीन डिसोजा तशेंच हेर ICUंत पिडी आस्पत्रेंत आसल्या बसत आमी मागया. सिस्टर शालिनी केलराय कुटुंबांत शांती समाधान मेळचे खातीर सॅम आनी मेल्कीस डिमेल्लो मलवानी हांचे त्या बसत आमी मागया. थर त्या बोपय सक्रामेंतल्या समियान जेजू मुखार आमी दवरया. सांगातास पुलगतल्या सर गरजेवंत आत्म्या पासत आमी मागया. लेट अस प्रे फॉर द needy souls in the purgatory. Soul of Benny Saldana, first death anniversary Sirva. Soul of Mary D'Souza, Karkala. Soul of Benny Saldana, Sirva. देवादीन पियुस पिंटो वालेन्सिया. देवादीन रोजी मेनेजस शंकरपुरा. नोरोना आणि साल्डाना गेल्या कुटुंबांतल्या मलगड्यांचो उडास करता पीटर नोरोना कॅनडा. देवादीन डॉमिनिक अलेक्झांडर शारजा. देवादीन ॲलिस फेर्नांडीस मुंबई. देवादीन पॉल आणि फिलोमिना डी अल्मेडा मुंबई. देवादीन साल्डाना गेल्या कुटुंबांतल्या संध्यांचो उडास करता रिमा साल्डाना कुलशेखर. देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा मीरा रोड. देवादीन लुसी पिंटो लोवर बेंदूर. पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट आणि शांती नोरोना कुवेट. कुटुंबांतल्या मालगड्यांचो उडास करता ग्रिसेल्डा नोरोना तशेंच विल्फ्रेड डिसोजा मुक्का. देवादीन सेवरीन डिसोजा 6th मंथ्स मायंड मास बांडुपू. देवादीन मौरीस डिसोजा बांडुपू. देवादीन फेलिक्स डिसोजा मंथ्स मायंड मास. तशेंच पुन्हा आतां आनी एक मीस देवादीन फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्या बसत. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विल्फ्रेड फेर्नांडीस बरिवेली. तशेंच सरलेल्या बसत आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर भगवती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. सरल्या समेस भर तेजे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस गेली ताचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया. निनागागी जीव देवा कोणी येसुरू निनागागी देवा म्हणून आमी गावया. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ ಕೊನೆಸರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವಾ ಕೊನೆಸರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಡನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವೋಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವೋಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ. हल्लेलुया नमस्कार करूया. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. बोपोय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत भोव अपूर्वचे मधुर घडयो देवान फाव केल्यात त्या देवाक जावं अर्घ आनी होकलाप. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रवेश गीत में गव्या दैविक गायन बुकान ताउनु गीत संको A7 5 संको 21 पेज 21 A7.
घालत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातक आमचे सोम्या मी रडता व्हडा मोनान तुका लग्नता वेचीक पुता परी आमी पयस गेलेल्या तुझे कृपेन तुझे दयेन सांगा जमल्या केदी केदी तुझ्या धावन पयसर नाशे तुझी सासाय आमकां दी म्हूण सोम्या मागता घालत्या काळजा मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातक आमचे सोम्या मी रडता व्हडा मोनान तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सिमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचं एकव तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे असो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयचे लितर्जी आमकां देवाच्या मोगा खातीर वावरूंक आपोवणूक दिता. आमच्या स्वार्थ खातीर वावरचे सोन देवाक शबासकी दिवचे खातीर आमी वावरूंक आपोवणूक दिता. आमच्या दिसपत जिवनांत सबार पावटी आमी आमच्या स्वार्था खातीर वावरता. आमकां स्थान मेळाचें म्हूण वावरता. आमकां मान मेळाचें म्हूण वावरता. आमकां आमचें नांव वयर येवचें म्हूण आमी वावरता. पूण आयचे वांजेल आमकां आयच्या वांजेलान जेजू आमकां खंडन करता आनी देवाच्या वावरा खातीर वावरूंक आमकां आपोवणूक दिता. देवाक आमी सबास दिनातले खातीर आमच्या स्वार्था खातीर आमी वावरले तर देवा लागचे आमी बुकसांनी मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फवत बरी वांट घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. आमची पातकां ओळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदवर देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धोरण आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगळे सदां समकार मरी सगळ्या आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर क्रिस्ता काकुटकर सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर. प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणटा तसली करणे करूंक जावं आमच्या काळजाची आत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पावंक करपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पळयत एकवटांची येता आनी रजवड चलयता ससनच्या ससना. आमेन. सांब पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तूं हेरांची जडती करताय मू. तूं कोणी जावयेत पूण तुजी ही करणी समा म्हूण जायना. कित्याक
हेर करतात त्योच करण्यो तुंय करताय जाल्यार आनी हेरांची तूं झडती करतना तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हण तीर्प दिताय. असल्यो करण्यो करतल्यांची झडती करतना देव दया दाक्षिण्य करिनासतना आपलें फैसल दिता म्हणून आमी जाणाव. पूण तूं हे मनशा तेच गुन्यांव आदारचे आदारन हेरांची झडती करूंक फुडें सरतना देवाचे निती फैसल तूं एकलो मात्र सुकयतलो म्हण चिंताय वे. वा देवाची अगणित दयाळ्याची बोगसण्याची आनी सोसणिकायेची तूं बेफारवो करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोवन जिणी बदलूंच्या खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हण तूं नेणाय गी. पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी धारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती फैसल परगट जातलें त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळोंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्याक तांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आधारन महिमेची मानाची आनी अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सासनीक जिवीत दितलो. पूण आपल्या स्वार्थान सताक विरोध रावन आनी तिच्या वाटांनी चलतल्यांचेर देवाचो कठीण क्रोध देंवतलो. वायट आदारतल्या हर एक मनशान कश्ट आनी कळवळे भोगूंक आसतले. पयलें जुदेवान पूण जुदेव न्हय आसल्यांनी ते भोगी जाय. तशेंच बरें आदारतल्या प्रति एकल्याक महिमा मान आनी शांती मेळटली. पयलें जुदेवाक पूण जुदेव न्हय आसल्या कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. फकत देवा थंय म्हजो आत्मो विशय घेता. म्हजी राखण ताचे थावनूच येता. तोच म्हजें खडाप म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. सर्वेस्पराच्या गोपांत विशय घे आत्म्या म्हज्या. तो एकलोच म्हजो भरवोसो. तोच म्हजें खडाप म्हजो आसरो. तोच म्हजें कोटें हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा. सर्वाय काळांनी ताचेर पातयेणी ठेवा. तुमची भोगणां ताका उगडा. सर्वेस्परा हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे तूं प्रतिफळ दिताय. उद्गार उबे रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां फरिजेवानो, वर्तलावांचो सदाबाचो आनी सर आल्यापाल्यांचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. हें तुमी करी जाय आसलें पूण तेंय तुमी सोडचें न्हय. हाय तुमकां फरिजेवानो, सिनागोग सभांनी तुमकां मुखल्यो बसका जाय आनी पेंटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार मात्र तुमकां बारीश खुशी. हाय तुमकां, तुमी स्मारक गुर्त नातलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. ते फोंड म्हूण कळनासतना लोक तांच्या वयल्यान गुड्डावन चलता. तितल्यार शास्त्र्यां भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तुवें अशें उलयल्लें आमकां बरें लागना. ताका जेजू जाप दिवन म्हणा लागलो,
हाय तुमकां शास्त्र्यानो वावोंक तांकणांतली वजी तुमी लोकांचेर घालतात पूण तुमी जावन त्या वजाक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां मोगाक प्रामुख्य दिता, सुटकेक प्रामुख्य दिता आनी स्वार्थपण, आपणापण, आपणास चिंतलेले समा म्हूण चिंतल्यांक खंडन करता. तेच आमी आयच्या दोनी वचपांनी आमी आयकले. दोनी वचपाचो तो सारांश जावन आसा. वय म्हज्या मोगाल भावां आनी भयणीनो, आमच्या समाजींत, आमच्या संस्थांनी, आमच्या राज्यांनी, आमच्या देशांनी ह्या आमी केस वावरता थंयसर सभा रुली आसात, नियम आसात. ते नियम कित्याक दिल्यात? ते नियम दिल्यात कित्याक म्हण सांगल्यार आमी शांत समाधान वावरचें, आमी शांत समाधान जियेचें आनी आमचें तें संतोश आसाचें आनी तो संतोश दुसऱ्यांक वांटून घेवचें म्हूण हो जावन आसा ह्या सर्व नियमाचो, सर्व रुलीचो, रिग्रेचो उद्देश. पूण आज काल कितें जावन आसा? खंय गेल्यात ही निती ही नियमां? खंय गेल्यात ही रुली रेग्रो? कोणा कडेन पयशे आसात, कोणा कडेन अधिकार आसा, तेसल्यांक हाची परवास ना. जे कितें तांचे चिंतात तेच समामंत्री चिंतात. तांणी कानुना विरोध वयतात. ते चिंतात जे कितें तांचे चिंतात जीवन आसा तेच समा, तेच कानून म्हूण ते चिंतात. दाखल्या दिवचे जाल्यार गेल्या हप्त्यांत शेट दीस जावनात ऑक्टोबरच्या 7 तारखेर आमच्या देशाच्या उत्तर प्रदेशांत आमचे रैत, दुर्बळ रैत आपल्या हक्का खातीर शांत समाधानान तांची रॅली कान आसले. तांचे मदेगात एकलो स्वार्थी, एकलो हट्टी आपणाची गाडी, आपणाची कार त्या रैतांच्या वयल्यान व्हरता आनी 8 जाणांचो जीव काडूंक शकता. पळया मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, आपले कानूनच आपणाच्या हातांत घेता. जे कितें हांव करता तें सम म्हूण चिंता. तेसल्यांक आयच्या दिसा जेजू खंडन करता. तो सांगता, हाय तुमकां फरिसांवांनो, शास्त्रियांनो, आज आमी तेसले फरिसांव जाल्या गे, आज आमी तेसले शास्त्री जाल्या गे. आमी खंयच्याय प्रोग्रामां वयतना, खंयच्याय समाजीक मुखार वयता आसतना सगळ्यांनी आमकां पळयचें म्हूण आमी चिंता. सगळ्यांत आमकां मान मेळचें म्हूण आमी चिंता. आमकां अधिकार मेळचें म्हूण चिंता. आमकां बरें नांव येवचें म्हूण आमी चिंता. तशें जाल्यार जेजू आमकां सांगता, हाय तुमकां. तो म्हाका सांगता, हाय तुका जॉर्ज, तूं तुज्या नांवा खातीर वावरताय. तुका एक मान मेळचें म्हूण तूं वावरताय. जेजू म्हाका खंडन करता. तशें आमकां हर एकल्यांक तो खंडन करता. पूण आमी त्या देवाच्या मोगान बरोवन त्या देवा समोर दुसऱ्यान तें वांटून गेल्यार जेजू आमकां ताची शाबासकी दिता. आमी वावरूंक जाय न्ही आमच्या स्वार्था खातीर, पूण आमी वावरूंक जाय देवाच्या शाबासकी खातीर. जे कितें आमी करता जाल्यार ती शाबासकी वचा जाय देवाक, आमकां न्ही. वय म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयणीनो, त्या देखून आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. जे कितें आमी करूंक वता ते सुमेच्या हाता खाली समर्पण दिवया. आनी आमची दिसपतीची न्ही
सुमयाच्या मोगांत बरची जाऊन दिमोन मागून घेवया आमेन. गीत संको D14 pan संको 3. घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोसो. घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका अर्पुंच्यो. सगळी मोची जिणी तुवें दिले देणे उंड्या वयना संगी पेटयता देनपणी. काकुळदारा देवा दैवी नितीदारा दाखय तुझी दया लाभोय तुझी कृपा. म्हज्या बाबा बहिणीनं म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक म्हणटा जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमीक आमच्या अनेक शुभेच्छा अदावा सर्वस्व मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी तेणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सगळ्यांची आनंद पावय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरातय उभारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय शमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुदन ससनच्या देवा सर्व काळेन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक ग्रसले नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तांकां सोडयलय. तांचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीन सगळो जालबा तुजे तर महिमा वाकांता. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धडून हे देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कोण तुमचे पसत समर्पवची. त्याच बरी जेवण जाताच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेश मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात.
Bawartas good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणावरी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती कोणी उदास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवंची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवून तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सुतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या प्रितमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गोले बापा आनी सगळी एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितमकांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेळ्यान ती आमच्या बाबांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टिकात मेळून सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांचे दाय कर म्हूण मागता. ओंकार मेरी देवाची माय संगाती सान सुसेतीचो पती सन आर्नल्ड जॉन्सन जोसेफ फर्नांडीस येसुचे सर मार्तीर भगवान धर्मतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, जेजू आज आमकां ताच्या मोगांत जेवंक आपोवन दिता. त्या देखून आमकां जाय ताची कृपा ताची मजत. त्या देखून सुमेज आमकां शिकयले ते मागणे सांगात आमी म्हणया. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें आतरतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्ती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दीन आनी एकवटान संभाळ. तुमची येताय आनी ट्रान्सफर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिडी संसारचे पाप करता ती. शिलेच्या जिवना आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका बारायकी मेळटली. कुंभाराचे गीत गीत संको E4 पान संको 49 पेज 49 E4. काळजान रावो खायल्या मोगाळ
जेजू मोच्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता काळजांत रवूं गायल्या मोगाळ जेजू सोम्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता तुझे संगी रावता तुझे संगी चलता तुझे सवे मेठा काढता तुझी उतरां पाळता तुझे थंयची येता जेजू तुजो हांव मोग करता काळजांत रावूं गायल्या मोगाळ जेजू मोच्या तुका हांव वंदिता तुजी स्तुती गायता आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू तूं पवित्र सक्रामेंतांत तू पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तांव केदींच हांवें जेजू तुजे तावन हांवें केदींच वेगळा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळा सर जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया महिमेवान देव आमच्या बापा जेजूच्या अमोले कुडी रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्ण एक ताच्या देव सैमान आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गीत संको H11 पान संको 70 आणि 8 पेज 78 H11 गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हल्लेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गावूया 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 स्तुती गावूया 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 स्तुती गावूया पातक्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेल्लो पातक्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेल्लो पातकांत आमकां बुद्ध केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकांत आमकां मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हल्लेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती
करून ताची स्तुती, करून ताची स्तुती. मुखाळ पुत्रा सोवे हांवकार मोरी, आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साजी करुवे निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी. आमेन.